पणजेन एक अशें हॉस्पिटल आसा जंय उपचार घेवपाक येवप म्हळ्यार फुकट दुसरें दुयेंस घरा घेवन येवप। हे हॉस्पिटले जे नितळ तर नाच, मात ते नितळ करपाची सरकाराची मानसिकताय ना आनी हाचो त्रास जाता दुयेंत्यांक आनी कर्मचाऱ्यांक। पळयात हो रिपोर्ट। तुम्ही पळोवपाक शकता हे हॉस्पिटल सारखे चकाचक दिसता, म्हणजे पेंटिंग बीन करून भायल्यान सारखे चकचकीत। जो रस्त्यावयल्यान लोक वयता ते सारखे बरेच अशें म्हणटले, पूण आमी अशें आयकल्लें की ह्या हॉस्पिटला भितरली परिस्थिती खूब वायट आसा। आनी आयज आमी हांगा येवन पळयली जाल्यार खऱ्यांनीच हांगासर हॉस्पिटलान एक जो रूम आसा त्या रुमान सारखे उदक, घाण अशें उदक आनी थंयसर भरपूर सारको वास येता आनी त्या वासाचो, त्या उदकाचो लोकांक खूब त्रास जाता। पणजे सांतिनेज आशिल्ले हे टीबी हॉस्पिटल पळयात। भायल्यान ही बिल्डिंग पळोवन तुमकां दिसतले की कितले चकचकीत हे हॉस्पिटल। आता मातशे भितर येयात, हे पळयात। भायल्यान चकचकीत दिसपी हेच हॉस्पिटल भितरल्यान मात सामके बाबत परिस्थितीन आसा। हॉस्पिटलाच्या वॉर्डांनी आसूये वा कर्मचाऱ्यांच्या चेंजिंग रुमांनी घाणयारे उदक साचून उरिल्ल्यान थंय हळशिकावणो वास पडला। हॉस्पिटलाच्या भायली गटारां तुंबल्यात, ती साफ करूंक नाशिल्ल्यान थंय जळारां जाल्यात। जळारांचे चोमे हांगा दिश्टी पडटात। भलायकी मळार बरें नांव जोडिल्ल्या गोंयान हें अशें एक बुरशें, नितळसाण नाशिल्लें तशेंच एका दुयेंसा वांगडा दुसऱ्या दुयेंसाची लागण करून दिवपी हॉस्पिटल आसूं येता ही खरीच दुर्दैवी बाब आसा। वर्षा आश्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।